to baptism, eklot am to Dieu povitat mea povi, shanti chapat pasa, sogli ikut saucha, am kahapon alia, dikunami kaita. Soglang tumkan Dio brodistiu. Tuca Dio curpadio. Bapace ani putace ani povitat mea ce navi. Amen. Sorvis portum ce sovia su. Tum ci sovia su. मोगाल बावा भयणीनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराचे गोंयच्या सायबाचे परबीची तयारी करून नोवेनाचो दुसरो दीस. ही 9 दिसाची ओत्मीक यात्रा आमकां सान फ्रांसीस शावेराची परब दोबाज्यान आनी संतोषभरीत काळजान समारंभूंक आदाराची आनी स्फूर्ती दितली जातली म्हूण आमकां खात्री आसा. आयच्या दिसाक आमी आलेक्झांद्रियाचे सान कातारिनीची दोबाजीक परब समारंभताव, जी आस्कारीन से कातेद्रालाची. त्याच बरोबर ह्या वर्साक सांत इनास de लॉयलाचे 950 वर्सां भरतात. ताणें सान फ्रांसीस शावेराक जेजूचे वाटेन हाडूंक खुबूच आदार दिलो. आयच्या नोवेनाचो दीस आमी दोतोनीचें केंद्र, शिक्षणीक केंद्र आनी इंटर रिलिजियस डायलॉग ह्या खात्यांक भेटयला. हे सगळे मनान दवरून आयचे संबरमणेचो विशय घेतला तो भावार्थाची आमी अदीक वळख घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचेशी राव. आमच्या बावतिजमा वरवीं भावार्थाचे देणें आमकां मेळ्ळा. ह्या भावार्थान वाडोवंक, तो खोलावंक आनी तो दुसऱ्यांक आमी परगोटूंक जाय. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आमकांच आमी देवाच्या हातान घालुया आनी आमचो भावार वाडय म्हूण मागुया. मोगाळ बाबा बिरानो, केन्ना केन्नाय आमचो भावार्थ शिकूंक, खोलावूंक आनी परगोटूंक आमी पाटी उरल्या. असल्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसोने मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गन्याव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच अखबार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklutko, somia kaklutko, quista kaklutko, quista kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko.
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. आमच्या काळजा मनांतली मागणी आवडे देवाक उबारुया. खेरीत भाशेन म्हापश्यां वारादांत रावतल्या दर एका कुटुंबा पासत दर एका वांगड्या पासत मागुया. उगडास करुया. रेवोरा, पिर्ना, कोलवाली, कुंचेली, दुलेर, मापुसा, बास्तोरा, उकासाई, गिरी, पार्रा, सुकुरो आनी पुर्वोरी ह्या फिरगोजांनी थंयच्या कपेलांनी रावतल्या पाद्री, माद्री, पातकुरा कपेलां पासत दुसरी बाबा भयण आसा तांचे पासत आमी मागुया. सोर पदवीदार आनी भोव दोयाळ बापा, कातारीन तुजी रोगसाक्षणीक आपल्या कश्टां वळवळ्यांचेर जोयत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या जोयताचो दीस समोर उमताना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्याचेर मोरो पर्यान जोयतीवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वयलें वाचप. प्रमाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसले दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोळीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं. तें एक नोस्त दिसलें. तांचे मोर तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमर जिविताच्या बरवश्यान भरल्यान तांची काळजां. थोडेच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं परजळीत जातलीं आनी उशेलांतल्या किटां परी ती धांवतलीं. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर शासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हे सोज समजतली. ताका विश्वासी रावतात ती ताचे सवें मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विसरून काडलोल्या कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार.
देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावूट जातलो. रोण्या दुकानी ओपताती गायोना गावून कोतात लिवनी सोगली रोण्या दुकानी ओपताती गायोना गावून कोतात लिवनी सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें हें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या वोंटांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. आमचो जबाब रोण्या दुकानी ओपताती गायोना गावून कोतात लिवनी ओणभर ती लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. हय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. आमचो जबाब रोण्या दुकानी ओपताती गायोना गावून कोतात लिवनी जशे नेजेबांक उदकाचे लोट नव्यान वामतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. आमचो जबाब रोण्या दुकानी ओपताती गायोना गावून कोतात लिवनी वेतां वेतां दुका बरी सोल्ली हातांत घेवन वमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसांचे बरें. आमचो जबाब रोण्या दुकानी ओपताती गायोना गावून कोतात लिवनी बागयोत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. बावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना, पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनीक मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यात आनी हे पोरी एक निर्मोल आंकवार कोशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचें बुडुकार उद्गाराक सोगली उबी रावया. हालेलुया 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 सोगली हालेलुया 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 तुका देवा
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक, हेमखोणान नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयत. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भिवू नाकात, शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हरती. देखून म्हजो पाटलाव कोण पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर पुरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय पुरगोडटलो. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता, ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावाट, एकूच आमचो बावतीज, एकलोच आमचो देव बाप. प्रतीच्या भाबणीनो, हें सोबीत गीत गायन करून आमी मिसाचे बेटेक आज सुरवात दिल्या. न्हायचो विशय बावाटाचेर आदारलेलो आसा. जाल्यार बावाटाची यात्रा खूंय सुरू जाता काय? जशें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, पवित्र स्नानान ती सुरू जाता. आवय बापायच्या आनी पोदन मोदनीच्या होयकारा उदेशी आमकां बावतीज मेळटा, तसो आमकां बावाटाचें देणें फावो जाता. आनी उपरांत हें भुरगें जेन्ना कुटुंबांत वाडटा, समाजांत व्हडलें जाता, इगोजेन भितर सरता, ह्या भावाटाची आकारणी जाता, भावाटाची ओळख ताका मेळटा, भावाट गोड जायत वेता. ही जावन आसा भावाटाची यात्रा. एक झाड बरें झाड जातलें जाल्यार आमी तें झाड बरें जमणींत घालता, ताका उदक सारें घालून, आनी उपरांत ह्या झाडाची मुळां पाळां जमणींत भितर रिकतात. पयलीं मोव मातयेन, उपरांत गोट मातयेन वेतोलीन, आनी उपरांत जेन्ना हें झाड व्हडलें जातलें तेन्ना जमणींत खोडपांत फातरांत ती भितर रीक घेतली. आनी जेन्ना हें झाड खोलायेंत भितर आसा, ताची मुळां पाळां खोलायेंत आसात, वादळ आयलें, मोळ आयलें, तें कशेंच हालोवन पडचें ना. कित्याक ताची पाळां, ताची मुळां जमणीन भितर खोलायेंत खोडपांत फातरांत रिगलोलीं आसात. आमच्या भावाटाचें तशेंच. जितलो भावाट तुजो खोल आसा, जितलो भावाट तुजो खोलायेंत रिगलोलो आसा, तितलें तुजें संवसारी जिवीत आनी आत्मीक जिवीत घोड जातलें, ओखूण जातलें, मजबूत जातलें. कित्याक ह्या भावाटाचीं पाळां आनी मुळां खोलायेंत जेजूंत रिगलोलीं आसात. जेजून तीं रिगलोलीं आसात. बाबडीनो, आमच्या भावाटाचेर आमी नदर मारली जाल्यार भावाटा विशीं आमचो अणभव कसलो काय? एक ल्हानसो जिविताचो अणभव तुमचे मुखार दवरता. पिराय येतकूच, आंगान रोगत उणें जातकूच जायती जाणांक जायती भिरांत येता. आनी अशेंच घरा भायर बॉलखावान बसोन म्हजो पाय एका दिसा चिंतनाचो भार माथ्यार घेवन उलोवंक लागलो, कशें जातलें, कितें घडटलें. घराचीं चिंतनां हांचो भार माथ्यार घेवन परगोटूंक लागलो, दूख परगोटूंक लागलो, हें कशें जातलें. आनी ताचें तोंड खऱ्यांनीच चितेच आसलें. असले वेळार ही संदी घेवन हांवें ताका म्हळें, पळय, जिवीत भर तुवें त्रास काडले, कांयच उणें करूंक ना आमकां, घर उबें केलें, आनी आतां हे पिरायेचेर टेन्शन कित्याक येताय, चिंतनाचो भार कित्याक घेवन आसाय. सुसेगाद जिये, देवाचेर भावाट दवर. भावाट म्हणटा तो ना कितें तुका?
आनी असल्या वेळार मायन मोदेंच तोंड घालून म्हणलें वय म्हणूं लागली ताका भावाट नाच टेन्शन घेता फकत जिवितान भावाट म्हणटा तो ताका ना आपणाक पळय म्हणूं लागले आपूण भावाटाची वस्तोरी देवाचेर भावाट दवरता सुसेगाद जिवीत सादता आपणाक देवाचेर भावाट आसा म्हणूं लागली ताका भावाटूच ना म्हणूं लागली. उपरांत जेन्ना हांव घरान भितर गेलो माय बेगीन बेगीन उगी येवन भितर सरली आनी म्हाका उगी विचारता आयक रे भावाट म्हणजे कितें भावाट म्हणजे कितें आनी जेन्ना तिका हांवें जबाब दिलो भावाट म्हणजे विस्वास देवाचेर विस्वास मरे आसा आसा देवाचेर विस्वास आसा भावाट आसा. भाबणीनो हो भावाट आसतलो तुमचो आमचो सगळ्यांचो. साद्या उतरांनी आमचो भावाट आमचें जिवीत. सकाळीं फुडें उठलीन पयली वस्त कोत्ता ती म्हळ्यार पवित्र कुर्साची कुरू काडून देवाक उलो कोत्तात. पदवेदार देवाचेर आमचो सादो भावाट देवाक उलो कोत्तात. दीस धारेर पडटना न्हिदूंक वेताना पोत्तून त्याच देवाक आमी उलो कोत्तात. सादो भावाट आमच्या व्हडल्या देवाचेर. जिवितान दुखी खोती आयली कोश्ट आडकोडी आयली भिरांत आयली आमी त्याच दोयाळ देवाक उलो कोत्तात. आमचो भावाट दोयाळ देवाचेर. जिवितान बरेपणां आयली सूख संतोष आयलो सुखाची माणकामोती आमच्या तोंडाचेर झगझगतात तेन्ना उमाळ्यांनी बरोवन आमी देवाक दिनवासतात. आमचो भावाट उदार देवाचेर. हे भाशेन भाव भयणीनो भावाट्यांचें जिवीत भावाट्टान भरलोलें आसा. तांचो भावाट तांच्या जिवितांत दिश्टी पडटा. तांचो भावाट तांच्या जिवितांत दिश्टी पडटा. आनी असल्या विशीं भाव भयणीनो आयची वाचपा आमकां जायतें कितें सांगतात. पयलें वाचप जाणवायेचें पुस्तक आमकां सांगता भावाट्टी मनशांची मनां देव उजवाडायता. ती प्रमाणीकपणान जियेतात. ती देवाक मानवतात. देव तांची तपासणी कोत्तात पूण ती फाटीं सरोनात. ती सत जाणो जावंक पावतात. तांचें जिवीत मोगाळ दोयाळ आनी कुरपेवंत जाता. जाल्यार भाव भयणीनो दुसरें वाचपान भगवन पावलो आमकां उगडास कोत्ता की भावाट्टान घोट आसलोलीं मनशां देवाचेर पात येतात आनी शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक परगोट कोतात. आनी परगोटणी कशी जाता काय पयल्या क्रिस्तांवांचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां थंयसर मेळटा. तांचें जिवीत परगोडटालें. तांची उंतरांच न्हय तांचें जिवीत दुसऱ्यांक परगोडटालें. दे वर नोन एज द वे वाट म्हणून तांकां वळखताले. लोक तांच्या जिविताचेर नदर मारतालो आनी तांचें जिवीत दुसऱ्यांक जेजूची गोवाय दितालें. तांचें जिवीत दुसऱ्यांक गोवाय दितालें. भाव भयणीनो आमकां विचारलें जाल्यार तुमकां आयज हांवें विचारलें जाल्यार भावाट म्हणजे कितें तुमचो भावाट कितें कितें जबाब मेळटलो काय म्हाका. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावाट व्हडल्या ताळ्यान उच्चारुया. हे भाशेन जेन्ना एक याज्ञीक आयताराच्या आयतारा मिसाक उद्गारता उलयता वो परबेच्या मिसाक म्हणटा तेन्ना आमी कितें कोत्तात. बसात बसात तुमकां उबी रावंक म्हणूंक ना हांवें. आमी कितें कोत्तात. आमचो भावाट व्हडल्या ताळ्यान परगोटया म्हणटा तेन्ना कितें म्हणटात आमी स्वत मानता म्हणटात. आमी उबी रावतात आमचे दोनूय हात जोडटात आनी व्हडल्या ताळ्यान खाडजा मनान थान ही भावाटाची स्वता आमी उच्चारतात. स्वत मानतात देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गा प्रितुमिच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आनी उपरांत पवित्र आत्म्याक. हे भाशेन ही स्वता भाव भयणीनो भावाटाची स्वता आमी भावाटान स्वत मानता ती उच्चारता आनी ती उच्चारूंक आमकां व्हड अभिमान भोगता. कित्याक तो आमचो भावाट तो पवित्र सोबेचो भावाट. तो भावाट आमकां पवित्र सोबेन दिला. तो भावाट आमकां जेजून दिला. पवित्र सोबेन ताची वळख आमकां दिल्या. ताची आकारणी केल्या आनी जे भाशेन आमी पावलां मात्ता मात्ता हे भावाटाची वाड जायत वेता. आमची पाळां मुळां खोल जेजून रिगून वेतात. हो जावन आसा भाव भयणीनो आमचो भावाट आमी पुराय जिवितान जियेतात. आनी सोर शेवटी जेन्ना ह्या संवसाराक आमी आमचे दोळे धांपतलेत तेन्ना भाव भयणीनो आनीक भावाटाची गरज आमकां पडची ना.
हे भावाटाच्या देण्याची गरज आमकां पडची ना. आनी कारण कितें काय, ह्या संवसारान जेन्ना आमी बरें जिवीत सारल्या उपरांत देवा थंय पेल्या थंय मोगान जिवीत सारून ह्या संवसारान दोळे धांपल्या उपरांत आमी स्वर्गाक आमचे दोळे उक्ते कोत्तलेत आनी थंयसर आमी देवाक रूप पळयतले, खाशा आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयतले. भावाटाची आनी गरज आमकां थंय पडची ना. देव आमचे फुडल्यांत आसतलो, देवाक आमी रूप पळयतले. भाबणीनो, हे भाग आमी आमकां मागतना हे सोबीत गिताचो वापर करता. हें गीत जें गायनाच्या जेल्यांत आसा, भांगरा सारकीं उतरां तीं. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता. भावाटा स्वता स्वत मानता. भावाट व्हड दायज देणें क्रिस्ताचें संवसारांत आमकां दवरलें. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता. बाप पूत पवित्र आत्मो मानता. भावाट आमचो न्हय आयचो कालचो, पूण सांफ फ्रांसीस सावेराचो. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता. तेग जोण एक देव म्हूण स्वत मानता. पुर्वजांनी आमकां शिकयलां, पांय मायन हें स्वत कान्नान फुकलां. आनी आमचो जाबाब कसो भाबणीनो, हें दुलपत आमी क्रिस्तांवां जीव दिवंक तयार. भावाट आमकां एक व्हड भांडार. भाबणीनो, होच जावन दी आमच्या जिविताचो जबाब. अशें जावं. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सत मानता देवाक, सोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवीं संभोवलो, अकबर मरेंतल्यान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोसोसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान थोडी आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी, यादनिकांनी आनी मोटवाश्यांनी आपले आपोवणे वळखून घेवंक पयलो आपलोच भावार्थ गोट करूंक आनी त्या उपरांत क्रिस्ती पोरचेच्या भावार्थाची आकारणी करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देश कारबार चलयतल्यांनी आपल्या नागरिकांक तांचो भावार्थ जिवंक आनी परगोटूंक सगळीं सोंपेपणां दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सान फ्रांसीस शावेर आनी सान कातारिनाचे देखीन आनी मोजोतीन आमचे गोंय एक भावार्थाचो फोलेर जावन तो भावार्थ सगळ्या संवसारांक विस्तारूंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दोतोनीच्या शिक्षणाच्या आनी धर्मा मदें संवाद करतल्या महादोन प्रांताच्या केंद्राक तांणी थांबोन आसतना भावार्थाची आकारणी करूंक तांकां आदार आनी बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, सगळे खालतिकायेन थोडीशी मागणी तुजे फुडें दवरल्यांत ती तूं स्विकार कर. आमचेर सगल्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, उदे करून म्हापश्यां वारदांत रावतल्या दर एका भावाचेर भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
रूपे नाका आपल्या खालचा सोवेवो जेसू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आगे जिवीत देवा खुशी कुरीस लेकू मोगाल वेगो जिवीत सोडू जेसू तुझे काळीज मागता जेसू मागता कुशीन दिता सगळेच मोजे बापाक भोगता जेसू मागता कुशीन दिता सगळेच मोजे बापाक भोगता. म्हज्या बाबा भयणानो, हे आमचें बलिदान सोरपुदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. कातारीन तुजे भोगतिणीचे काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जोईत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरादाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातारीन तुजे रोगसाक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे अशोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपुर्णायेन पोरजोळायताय. देखून सुर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazo solvis portum, solnali somsar mola tusha moi bovan, usolki tuka soisun, sorves poraci navi, yeta takasoi, usorgi, usorgi, usorgi tukasoisun. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशयेन खोश मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी.
तीच बरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्यांनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोलें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रित्मेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गोंगळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी जी इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज हे समारंभेंत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवंत सुझेर, बागीवंत धर्मदूता, बागीवंत फ्रांसीस शावेर, बागीवंत कातारीन आनी सर्व गाडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा बगूंक गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयलोलें सोबीत मागणी आतां आमी म्हणटा आसतना आमचो भावार्थ वाडोय हे मागणे जेजूक आमी नव्यान उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सोनाकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sisters, kindly note, only those who are allotted for distribution of the communion, please come forward. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबीं रावचीं. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे, ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कातोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. Distanza di moncia, santi animenti, Bogda Gesù ci cu, dice ci vensande, Bavata cetole, am cadu di Gesù, tu capolion Bogu, am casa goi Gesù, Bavata cetole, am cadu di Gesù, tu capolion Bogu, am casa goi Gesù. आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शिवलेल्या जेजूचें आसणें अनुभवुया आनी ताका आमी दिनवासूया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, कातारीन तुझे बागिमोत रोगसाक्षणीक तुझे सेवेंत विस्वाशी
आनी कश्टा मोदनांत जोयतीवून तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घोट आनी जोयतीवून कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. थोडा वेळ बसूया. मिसाची भेट समोरून उलवल्या पाद्री कायतान फेर्नांदीस, तशेंच प्रवचन करतल्या आमचे पाद्री भाव जॉन आल्बान हाका आमी दिनवास दिता. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवास दिता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बाबार्थ खोलावूंक आनी बाबार्थ जिवूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगाता करूया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, ora cura, rati samcia mogan la storia, besanga saiba desaramcia. Samalun amka gopantusha besangal saiba desargoicha. Samalun amka gopantusha. भायर सरतना लूट करची न्हय. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. आयच्या दिसा 9:30 आनी 11चे मीस आसचें ना. ह्या वेळार इंटररिलिजियस डायलॉगाची जमात आसतली. कुमसारांक तुमच्यान बाजलिकेच्या सांकिस्तींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. कोणाक फाल्यांच्या दिसाक मिसाची वाचपां बरे तरेन करची खुशी आसत जाल्यार तुमी बाजलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचें. फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार तुमी वचून ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.